मल्टी स्टेट आशिल्ली गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक आता स्टेट एपेक्स बँक जाताशी पळोवन आता ती जाग्यार घालपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। जाग्यार घालतले जाल्यार मॅनेजमेंटान सरकाराक रोड मॅप दिला। RBIच्या क्रायटेरिया प्रमाण बोर्डाचे सदस्य वेचप, MDची नियुक्ती RBI नाबार्ड हांच्या क्रायटेरिया प्रमाण करप, राज्य सरकारा कडल्यान शेअर कॅपिटल इन्फ्युजन बँकेच्यो ब्रांची विलीन करप, रिऑर्गनायज ना जाल्यार बंद करप, VRS ना जाल्यार CRS वरवीं वेवस्थापन सुदारपाच्यो शिफारसी आसात। तशें कॅश लॉस खंयचें ना। आमचे प्लेडा NPA वाडून दिल्ले ना। NPA आमी जवळ जवळ पयलें तुमी की 50%चे जवळ जवळ हाडला। हे सगळे पॅरामिटर आमी बसयल्यात। हे मॅनेजमेंटान हांणी एक प्लॅन दिला तो म्हणल्यार रिकवरी टायट करपाची, म्हणल्यार रिकवरी सारकी मॉनिटर करपाची आनी आमी ऑलरेडी मॉनिटर केल्ले कडेन आसा। आनी त्या प्लॅना प्रमाणे फुडलो जो मार्च 2018 येतलो आनी तो प्रॉपरली मॉनिटर केलो जाल्यार जवळ जवळ 22 कोटी रुपया रिकवर जातली। हांवें थंय दिल्ली कडेन 67.13 crores हे एक्चुअल लॉस आसात। आनी जर हे रिकवर सगळे जाले जाल्यार आनी गोवा दमण एंड दी बायफर्केशन जालें जाल्यार हे लॉस जें आसा तें 31 मार्च 2018 30 कोटीचेर येतलें। RBIच्या बॉन्डांतल्यान गुंतवणुकीक लागून 2004-05 बँकेक 167 कोटी 34 लाख लॉस, आर्बिट्रेटराच्या लेव्हलार रिणां माफ करप, वन टायम सेटलमेंट, दाम दुप्पट स्कीम, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करप घेवप, प्रॉपर्टी ताब्यांत घेवप ही मुखेल कारणां। पयशे भरून काडपाक त्या वेळच्या मॅनेजमेंटान कांयच तजवीज करूंक नाशिल्ली। ऑलरेडी मेजर फॉर एग्जाम्पल बोंड्साची केस ऑलरेडी म्हाका दिसता कोर्टान फायल जाल्या, क्रिमिनल कोर्टान। तशेंच बाकीचे वन टायम सेटलमेंट ह्यो केस जाल्यात। आमदार अलेक्सान चेअरमॅन आणि MDचेर केल्ल्या आरोपांची चवकशी करची म्हूण बँकेच्या मॅनेजमेंटान मुख्यमंत्र्याक बरयलां। प्रुडंट मिडियाचेर डिबेटी भितर एक एलिगेशन जाल्लें आनी तें एलिगेशन अशें आसलें की ह्या बोर्डान भितर करप्शन केलां, हें केलां, तातूंत भितर जे पर्चेजीस आसात तितूंत करप्शन MD आनी चेअरमॅनान केल्ले कडेन आसा। आनी हें जेन्ना दिवसाक कळ्ळें आमकां, हांवें ते दिसा पळयली ती डिबेट, वेरी नेक्स्ट डे आमी एका CMाक लेटर दिल्ली कडेन आसा, तुमकां कॉपी दिल्या की हेजेर तुमी इन्क्वायरी करची म्हणून। हय, जें आमी खरें बाब केलां जाल्यार कळपाक जाय न्ही तें। हाच्या जे लेटर केलां CMाक त्या हातून आमी म्हणलां without prejudice to anything we reserve our right to file defamation. That defamation आहा हे ताका खूब आस्पेक्ट आसता। सो लीगल ओपिनियन घेता की हाजेर कशें हें करूंक मेळटा तें। मॅनेजमेंट सरकारा कडच्यान 80 कोटी शेअर कॅपिटल मागता। बँकेचेर प्रशासक घालतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार विधानसभेत उलयल्लो। सध्याच्या बोर्डाची मुदत 29 ऑगस्टाक सोंपता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार।